नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. केंद्र सरकारान कोरोना काळांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजे संदर्भात जारी केल्लें परिपत्रक गोंय सरकारान स्विकारलें. आतां सरकारी कर्मचारी कोरोना बाधित जाल्यार तांकां 20 दिसांची वैजकी रजा मेळटली म्हूण परिपत्रक केलां. बुधवारा केल्ल्या कारवायेंत पेडण्यां पुलिशेन दमित्री बोल्डो ह्या एका रशियन नागरिकाक अटक केल्या. ताचे कडेन LSD आनी गांजा सांपडला. जप्त केल्ल्या LSDचें मोल सुमार 8.5 लाख रुपया इतलें आसा. पेडण्यां स्थानकाचे पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी हांच्या फुडारपणा खाला पेडण्यां पुलिशेन ही कारवाय केल्ली. भाजपाचे राष्ट्रीय संघटन महासचिव BL संतोष 2 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार. निवृत्त न्यायाधीश नूतन सरदेसाय हांची राज्य पुलीस कागाळ प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदार जाली नेमणूक. 3 वर्सां हें पद रितें आशिल्लें. 3 वर्सां उपरांत अध्यक्षपदार नेमणूक जाल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत ह्या प्रस्तावाक मेळ्ळ्या मान्यताय. नौशाद रियाज चौधरी हांची गोंय NSUIच्या अध्यक्षपदार निवड केल्या. सांग्यार उगे पंचायतीच्या उपसरपंच पदार भारती नायक हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आदले सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी भारती नायकाक भेटयली परबीं. गोंयचे आदले रणजी खेळगडे प्रसाद आमोणकर बुधवारा पिरायेच्या 56व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. तांकां कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. सांखळे नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदार राजेश सावळ हांची ब्रेस्तारान निवड जाली. तरींतल्यान आर्डिक्स गोवाचें अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आर्डिक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डिक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. त्यान भायर ह्यो खबरो तुमकां जियो TV तशेंच टाटा स्काय ॲपारूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आर्डिक्स गोवा. देव बरें करूं.